Start. Mr. Speaker, sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions. Speaker, sir, हांव येता आसतना एक शेतकामती आमगेलो मंजुनाथ म्हूण मेळ्ळो आनी तेणें सांगता आसतना एक कविता सांगली आनी म्हणपाक लागलो मिनिस्टराक ती कविता तुवें सांगची म्हूण आनी कवितांतल्यान ते कळचें म्हूण कसली त्रास जाता ते. सो स्पीकर सर स्टार्ट करता आसतना एसेंब्लीन जोगडी नाका, एसेंब्लीन जोगडी नाका, ताज महालाच्यो काणयो नाका, एसेंब्लीन जोगडी नाका, ताज महालाच्यो काणयो नाका, आमची शेतां पोडल्या पाड तींच रोवपाक दियात आमकां, आमची शेतां उरल्या पाड तींच रोवपाक दियात आमकां, जाणटेल्यांनी दवरलेली ह्या सगळीं शेणयलां, जाणटेल्यांनी दवरलेली आमी सगळीं शेणयलां, शेत बाटाचें गोंय आमचें आमी हाती भायर पावयलां. सो स्पीकर सर हें जें शेत बाट जें आहा आमगे हात भायर गेलो तें आमी सांबाळपा जाय. आनी आज म्हाका दिसता स्पीकर सर डिमांड नंबर 64चेर उलयता कविता कोणाची ती सांग मरे. कविता कोणाची ती सांग. बाकीबा बोरकार कोण बाकीबा बोरकार हो देखून हेल्प करता एक बरोबर. बरें स्पीकर सर खजान फार्मिंगाचे आम उलयलो आहाय. आज इंटरनॅशनल मॅनग्रोव्ज कन्जर्वेशन हाचो दीस. खजान लँड जे आहा तेजे फार्मिंग करपाची गरज आहा. आम उलयलो आहाय खजाना कितको प्रोटेक्ट करपा जाय हें आम करपाचें गरज आहा. कॅशलेस सबसिडी टू फार्मर्स हें हांव उलयत आहा. फार्मर्स आज कितें सबसिडी घेवपा मुखार आसनाय कित्याक कॅशलेस जाय तेंगा. पर्सांतू पयशे घाल मागीर पयशे फारीक वतले हें कोंता येना. स्पीकर सर स्पीकर सर स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी जी आहा ती पॉलिसी आमी प्रोमोट करपा जाय, ती आमी हाडपा जाय, ती सारकी ताऱ्यार घालपा जाय ताकी फार्मर्सां सगळो ताजो बेनिफीट जावपाचो सगळ्यांनी येन ती मुखार तयार करपाक मुखार सरपा जाय. स्पीकर सर गेल्या त्या वर्सा हांवें उलयल्लो हांव एश्युरन्स दिल्ली की प्रधानमंत्री किसान योजना स्कीम ताजो रिफंड जातलो म्हूण. ताजें रिफंड आजून कांयच खबर ना. हांव एसेंब्लीनूय सांगलोलें गेले बट पयशे ऑलरेडी रेडी जाले म्हूण पूण तेच रिफंड आजून कांयच जालो ना. स्पीकर सर स्पीकर सर गेल्या त्या वर्सा क्रॉप डिस्ट्रक्शन कंपेन्सेशन आजून मेळना फार्मरांक 2023चें. आतां 2024चें आमी ऑलरेडी फॉर्म घायलो आहाय. गणेश जाच पयलें दिवपा जाय म्हूण एश्युरन्स दिलो. स्पीकर सर हें एश्युरन्स पाळचें. स्पीकर सर आतां सांगपा म्हळ्यार आतां जायत नंबर येयलाय कायदे न्हय येयलाय. आज आतां हिंगा मिनिस्टर भितर सावन आयकता 39 कायदे येयला, 79 येयला, 16 येयला, 17 येयला. हेजे मोडक्या नंबर देखून लायताय आजकाल भुरगे आमगे. स्पीकर सर पूण मिनिस्टराक कळपा जाय हे कायदे येयत आहाय पूण हे कायद्या प्रमाणे एग्रीकल्चरल लँड जें आहा तें कन्वर्ट करपा आहाय. सो एग्रीकल्चरल लँड कन्वर्ट करता आसतना मिनिस्टरा बरें फायल हाटाय की हाणाय. मिनिस्टराक एनओसी घेवपा जाय, तेगे डिपार्टमेंटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा एनओसी घेवपा जाय आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा सावन सॉयल टेस्टिंगाची सर्टिफिकेट घेवपा जाय. म्हाका सदां हें मिनिस्टरान कायदो घडून हाडपाचो कित्याक ना जाल्यार हें एग्रीकल्चर लँड जें आहा कन्वर्ट जायताय. स्पीकर सर आतां म्हाका गॅझेट नोटिफिकेशन कोण धाडलां की सुराले ऑलमोस्ट 17,000 जमीन एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करपाक आयलो आतां. सो स्पीकर सर हें म्हाका सदां एग्रीकल्चर मिनिस्टराक गेले डिपार्टमेंटा सावन एनओसी घेवपाचो हो रूल कायदो करपाचो. मॅन्डेटरी सॉयल टेस्टिंग सर्टिफिकेट करपा जाय ताकी हें रॅम्पट जें कन्वर्जन जाता तें बंद करपाक. स्पीकर सर स्पीकर सर आमगेलो एरिस बाकार म्हूण आहा व्हडल्यान सिनियर तो जाणटो चोयतलो आतां टीव्हीचेर म्हाका. तो खूब नाल्लांचें बाटा तेगेलें नाल्ल इतली पडटाय पूण कितें जाता प्रॉब्लम. स्पीकर सर तो म्हाका सांगो येयल्लो की ते नाल्ल पाके खाताय, पाके बॅट आनी पेडे जाताय आनी ते बोंड पडटाय. तो म्हणटा आपल्या कडेन 5 ट्रक 100 ट्रक बोंडे जाताय इन एवरी 2-3 months. सो पेडे जाता क्रॉप. सो हाव टू प्रिजर्व दीस क्रॉप, हाव टू प्रिवेंट बॅट्स फ्रॉम इटींग. आनी एक ती जाली गजाल हें सपोर्ट करपा जाय कितकोन करपा तें. दुसरें ते पेडे जाले म्हणटा ते बोंडे 3 ट्रक 4 ट्रक बोंडे कोण वतलो कितें करपाचें. सो बोंड्या रास जालो आहा एरीस बाकऱ्याक घराको दुर्गा चोयले जाल्यार. सो हेजे पाटी आमी कितें चिंतपा जाय. वी हॅव टू फायंड अ प्रोविजन फॉर देम हाव टू सेव दीस क्रॉप, हाव टू कंपेन्सेट देम फॉर दीस कोकोनट बॉन्ड जो जाता ताका ते कंपेन्सेट कितको करतले आनी हो बॉन्ड क्लियर करपाक तांकां सांग. स्पीकर सर कमिंग टू द नेक्स्ट. स्पीकर सर आय वील गो टू डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट. स्पीकर सर आमी हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल कोयर गोवन हें जें आहा तें आमी खूंय काय चुकताय
कित्याक आज जे भाशेन आमगे कलीग उलयतालो आमगेले कुणबी साडयो कुणबी प्रोडक्ट्स आमगे वमा म्हूण आहा व्हडलेचे सो भरपूर प्रोडक्ट्स प्रमोट जाताय तेगेले भरपूर कोता पूण ते पावना सो वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन वेर वी कॅन फायंड अ प्लॅटफॉर्म एक प्लॅटफॉर्म करपा जाय हे हँडीक्राफ्ट सगळे एक्सपोर्ट करपाक गव्हर्मेंट शूड टेक दीस इनिशिएटीव लोकांनी हँडीक्राफ्ट हे सगळे टेक्सटायल प्रोडक्ट्स हाडून एक ई कॉमर्सा हितून डिलिव्हर करूंक जाय आनी थिंग्स ऑन गव्हर्मेंट शूड डू द एक्सपोर्ट फॉर इट वीच मिन्स द प्रायस वॉट इज बीन गिवन शूड बी गिवन हियर इन्स्टंटली तुवें ऑन डिपॉझीट केले म्हणटरी तुगे वस्ताय त्यो आनी गव्हर्मेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्ट सो हें युनीट चिंतून घडोवन हाडपा जाय ही एक एक्सपोर्ट ऑफ हँडीक्राफ्ट पॉलिसी टेक्सटायल एंड हँडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पॉलिसी बीन घडोवन हाडून कितकोन बेनिफीट जातलो आय थिंक दिस इज द बेस्ट वे देन ओनली वील एबल टू प्रमोट एंड एन्श्योर की तांकां थोडे भर पयशे मेळपाक हें तेंगे जे ते वावर कोताय तेजेर बिकॉज सर वी आर अ कोस्टल बेल्ट मुकडे 5 गांवांनी बीच आहाय आमगे वार्की सरपंच आयकोत म्हाका बसून वारक्यां बिचाचेर आमकां स्टॉल दियाय पंचायतीकूय रेव्हेन्यू जातलो हँडीक्राफ्ट इंकपाक स्टॉल दियाय बिचाचेर ट्रू टुरिजम सो हें जर तर आमी स्टॉल प्रत्येक बिचाचेर घायली इट शूड बी फ्री फॉर देम मेक सम रेव्हेन्यू मॉडल वे द पंचायत्स कॅन अर्न वे द पीपल कॅन अर्न एंड वी कॅन प्रमोट हँडीक्राफ्ट इन अ बिगर वे स्पीकर सर निमाणें म्हणटा तें सिवील सप्लायज डिमांड नंबर 70 स्पीकर सर हेजेर मेन म्हणटाय तें प्लास्टीक रायस म्हूण हांवें बोर्ड घायली हिंगा आनी दाखयल्ले प्लास्टीक रायस म्हणटे ते फॉर्टिफायड रायस म्हणटाय आमी पूण ते जर तर रायस आमी जर तर लाशिले जाल्यार प्लास्टिका भाशेन लासोता आनी हाती तुका सारको कार्बन येता दीस आय हॅव डेमॉन्स्ट्रेटेड स्पीकर सर सो आय थिंक इट इज अ बिगस्ट फेलियर स्पीकर सर वी शूड हॅव द रायट टू बाय वॉट कायंड रायस वी वॉन्ट फ्रॉम द सोसायटीज दॅट आर देर फ्रॉम द फेअर प्रायस शॉप्स दॅट आर देर आज जो रायस येता तो फॉर्टिफायड येता म्हाका चॉयस ना स्पीकर सर म्हाका जर तो फॉर्टिफायड रायस नाका आयरन तितून आहा आनी आय एम अ हाय आयरन पर्सन जाल्यार म्हाका तें घेवपा नाका सो फ्रॉम वेर इज अ ऑप्शन स्पीकर सर ऑप्शन दवरपा जाय स्पीकर सर गेल्या त्या वर्साकूय हांवें सांगलोलें स्पीकर सर हेल्था लागून बोळम तांदूळ उकडे तांदूळ म्हणटाय आमी उकडे तांदूळ घेवपा जाय सोसायटीन रेशन शॉपाचे फेअर प्रायस शॉपाचे उकडे तांदूळ दवरूंक जाय लोकां पासून आनी ते घेवप कितको न्हू ते घेवप आमगे शेतकामत्यांक वचोन घेवप तेच भाशेन स्पीकर सर ब्लॅक रायस इज इन डिमांड टुडे ब्लॅक रायस हेल्था जाय तो बरो आमगे रेमंड म्हूण शेतकामती आहा बाणाल्यांक तो ब्लॅक रायस रोयता स्पीकर सर सो असली भुरग्यांक प्रमोट करता जाल्यार हो ब्लॅक रायस आमी घेवपा जायो आनी हो सोसायटीनी रेशन शॉपाचे आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक आनी दिवपाक हें कॉमेस करपा जाय हे भाशेन स्पीकर सर म्हाका स्वता थोड्यो वस्तू जर तर गॅदर केल्यो जाल्यार वी कूड मेक अ बेटर वे एंड वी कूड मेक शुअर दॅट दीस डिपार्टमेंट वील ग्रो बेटर आनी आमगेलो मिनिस्टर जो आहा खूब एक्सपिरियन्स मिनिस्टर व्हेरी वेल सावंडेड म्हाका सदां तुम तेका बजट दिवन आनी स्ट्रॉंग करपा जाय ताकी तेज्या हातीन तुम पयशे दिले बजट दिलो एक 300-400 कोटी पूण बजट दिवपा जाय तेका सो दॅट ही वील रिवायव एग्रीकल्चर इन गोवा स्पीकर सर थँक्यू